पास हिस्ट्री कर, हे सगळे मेच्यान चालू झाले. मग त्याच्या पयलींच्यान हे शिजताले, आमकां खबर आहलें. मेच्यान जेन्ना ते मडगांव मिटींग जाली, मडगांव मिटिंगान तेंच्यांनी कितें केलें की पार्टी टेक ओवर करपाचें डिसिजन घेतलें, रेझोल्युशन पास केलें आणि पार्टी मागीर टेक ओवर करून ती स्प्लीट करपाचें, आयदर लेजिस्लेटर 100% लेजिस्लेटर म्हणून त्यांनी शिवसेना टायप ना जाल्यार एनसीपी टायप ते मर्ज करपाचें तशें डिसिजन घेतलें. त्याच्या नंतर कोर एक्झिक्युटिव्ह कमिटी तो मिटिंगाक येयले, अंडर प्रोटेस्ट केलो. नॉट एज अ नॅशनल प्रेसिडेंट तो येवंक ना तेन्ना. मेन तेन्ना तर खबर नासली ताका मे पर्यंत की तो नॅशनल प्रेसिडेंट म्हणून. ताका कालूच कळ्ळा तो नॅशनल प्रेसिडेंट म्हणून. कित्याक 9 तारखेक जुनाक तो अपडेट जालो, तांकांय खबर नासलें ते. आमकां खबर आसलें की आमचं कॉन्स्टिट्यूशन न्यू म्हणून. सो म्हाका एक सांग, हाज्या पयलीं नोवेर विरेश बोरकार नॅशनल सायन खंयूच ना एक्सेप्ट ऑन दीस कॉन्स्टिट्यूशन. तो कितें तो सुद्दां नॅशनल प्रेसिडेंट म्हणून तेणी कित्याक मारला सायन? तसो पोझिशन पार्टीन आदले मिनिट्सान कांयच ना नॅशनल प्रेसिडेंट. हे सोडलें, हे तेन्ना मारलें कित्याक तेगेर ते नॅशनल प्रेसिडेंट म्हणून बरयल्ल्या. सो नॅशनल प्रेसिडेंटाक सायन मारची पडली न्हू कॉन्स्टिट्यूशन. एव्हरीवेअर इट इज बरयल्लें आसा. मग नवे कॉन्स्टिट्यूशन नॅशनल प्रेसिडेंट खंयसरूच ना म्हणून आमी काल क्लियरली सांगला की तो पार्टीचे कॉन्स्टिट्यूशन जो व्हॅलिड कॉन्स्टिट्यूशन अप्रूव्ड कॉन्स्टिट्यूशन ज्याच्या आधाराचेर पार्टी रजिस्टर जाला, प्रोविजन ना. विरेश बोरकर इज नॉट नॅशनल प्रेसिडेंट. तो पार्टीचो व्हिपूय ना आणि त्यांनी कितें सर्क्युलर्स ऑर्डर्स कितें हे केला पळय ते सगळे नन अँड वर्ड अनऑफिशियल. सो युअर पॉवर इज वेस्टेड विथ सेंट्रल कोर एक्झिक्युटिव्ह. कित्याक कॉन्सेप्ट कसो आहा, एकट्याक सुद्दां पावर ना. मनोजाक केन्नाच पावर नासलो. पयलीं आमी घातलेलें की प्रेसिडेंटाकूच दी म्हणून पावर. मग तेंच्यांनी ना तुम्ही डेमोक्रेटीक वेन वयता न्हू. कित्याक हेजेर सगळे तेच बरयल्लें कॉन्स्टिट्यूशन की यू आर स्वर्निंग कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेटीक हे ते सगळे. सो सगळ्याक तुम्ही ते घेवन चलोवंक जाय म्हणजे कोर हांगाय बी म्हणून चेक्स अँड बॅलन्सीस आशिल्ले आसा. आणि व्हडलो आनी आतां पळया हो तुमी काल तुमचे ते तुमी हे सगळें दाखयले वेबसायटीचेर तुमी दाखयले. तुमी दाखयले मागीर मात ते वेबसायटीचेर विरेश बोरकर इज अपॉइंटेड नॅशनल प्रेसिडेंट ऑफ द RGP खंयच बरयलें ना. सायन आसा ती सायन ती टेम्पररी. आमी वी आर नॉट डिनायिंग तो टेम्पररी. जेन्ना ऑफिस बेरर्स काडलेले पळय पार्टी रजिस्ट्रेशन जावच्या पयलीं तेन्ना आसा. पार्टी रजिस्टर जावन तो बट तेका डॉक्युमेंटूय ना की तो नॅशनल प्रेसिडेंट आहा असो अपॉइंटमेंट लेटर आसा. ना जाल्यार लोकांनी सायन इलेक्शन कमिशन इलेक्शन जावन ते केन्नाच जावंक ना. आतां पळय आतां व्हडलो जोक पळय सांगता तुका. अजून आमी त्या जाग्यार हा की अजूम करता आमी अजूम करता. आतां पॉयंट हो काड, पेज नंबर 7 काढा आणि आर्टिकल 5.2 वच. ओके. हां पार्टी आफ्टर पार्टी रजिस्ट्रेशन हे पयलीं दिता न्हू. हे पयलीं म्हणजे पयलींच तूं इलेक्शन घेवंक शकना. सो आफ्टर रजिस्ट्रेशन जाता कितें इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड नॅशनल एक्झिक्युटिव्ह बॉडी. म्हणजे प्रेसिडेंट म्हणल्यार कोण नॅशनल प्रेसिडेंट बरोबर. फॉर इलेक्शन ऑफ द नॅशनल प्रेसिडेंट अँड नॅशनल एक्झिक्युटिव्ह कमिटी द नॅशनल एक्झिक्युटिव्ह शॅल अपॉइंट द रिटर्निंग ऑफिसर हू शॅल नॉट होल्ड ऑफिस. म्हणजे एक रिटर्निंग ऑफिसर काडपाचा भायलो न्यूट्रल कोणी काडपाचा. आतां आनी एक आसा क्लॉज तेजो इलेक्शन घेतलो जाल्यार तेजो टर्म आसा पळय लास्ट पेजीर वच 12 पेजीर पॉयंट 7 वाच. ओके एकच मिनिट. 12 पार्टी विल होल्ड पिरियडिक इलेक्शन. पळया द पार्टी विल होल्ड पिरियडिक इलेक्शन्स टू ऑल पोझिशन्स ऑफ ऑफिस बेरर्स अँड ऑर्गन्स ऑफ द पार्टी. म्हणजे सगळे ऑर्गन्सान येयले तुमकां पयलीं सांगलेले ऑर्गन्सान या म्हणून एटलिस्ट वन्स इन 4 years. आतां 21 आमची पार्टी रजिस्टर जाली. आता हे 16 वर्स आमचे 24 जाले 24 ऑलमोस्ट हाफ इयर जाले. म्हणजे इलेक्शन जावपाक जाल्ले. आता आमी धरून घ्या की विरेश बोरकर नॅशनल प्रेसिडेंट आसलो आणि पार्टी रजिस्ट्रेशन जावन तो कंटिन्यू केलो इलेक्शन पर्यंत नॅशनल प्रेसिडेंट कंटिन्यू केले. मागीर आमी इलेक्शन्स घेतले पार्टीचे जानेवारी 23 इलेक्शन घेतले. ते इलेक्शनाक आनी एक डॉक्युमेंट हांवें हाडला. ते इलेक्शनाक विरेश बोरकरान सांगले हांव वाचता मिनिट्स. इलेक्शन फर्स्ट इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन आमच्या पार्टीचे इलेक्शन विरेश बोरकर प्रेसिडेंट नॅशनल प्रेसिडेंट आम्ही अज्यूम करता नॅशनल प्रेसिडेंट एक्सप्लेन दॅट फॅक्ट दॅट द पार्टी नीड्स टू अपॉइंट कोर एक्झिक्युटिव्ह कमिटी विरेश बोरकर म्हणटा अँड अलॉंग विथ अदर कमिटीज अँड कॉन्स्टिट्यूट ऑर्गनायझेशन स्ट्रक्चर ऑफ द पार्टी. ही फर्दर एक्सप्लेन दॅट बीइंग अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली हिज रोल्स अँड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर डिफरंट. अपार्ट फ्रॉम हिज कॉन्स्टिट्यून्सी इश्यूज अँड डेव्हलपमेंट ही हॅज टू लुक आफ्टर मेनी इम्पॉर्टंट इश्यूज विच गोवन्स आर फेसिंग. He further stated that being the only MLA of the party needs a new president. आता प्रेसिडेंट म्हणलं कोण नॅशनल प्रेसिडेंट. त्या स्टेट बी तसे काय मेन्शन करिना. आणि ॲज पर कॉन्स्टिट्यूशन आम्ही कितें इलेक्शन घेवपाक घेतले आमी इलेक्शन्स.
Therefore, हे पळय व्हेरी therefore मिस्टर विरेश बोरकर प्रपोज द नेम ऑफ तुकाराम परब म्हणल्यार मनोज परब एज द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी. केन्ना जानेवारी 23. ओके. आणि हे सगळे सायनी मिन मारलाय सगळे लोकांनी. बाय डिफॉल्ट म्हणटा तू मनोज परब बिकम्स बाय डिफॉल्ट नो बाय वर्च्यू ऑफ दीस आम्ही अज्यूम केलं ना आता 2023 जानेवारी 23 ते 21 मे पर्यंत 26 पर्यंत मनोज परब वॉज द नॅशनल प्रेसिडेंट ऑफ द रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी. विरेश बोरकर खंयच्यान येयलो मदींत? ओके सांग. हे तुम्ही प्रश्न ताका विचारपाक जाय फुडें. विरेश बोरकर येयलो खंयसून? तुमकां मेळटा जाल्यार विचारा कित्याक तो मेळ्ळ्यार तुमकां अडेच जावनूच तो मेळटलो. तेच्या पयलीं ताका फोन घेना, कालूय तो फोनूच घेना कोणाचे. मागीर तुमचो रिपोर्टर म्हाका दिसता तो घरा वचोन घेतलो. ही पाळी येयल्ली आहा. सो हे कितें परत वर्सता. देअरफॉर मिस्टर विरेश बोरकर पळय विरेश बोरकर प्रपोज द नेम ऑफ तुकाराम परब म्हणजे मनोज परब एज द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी. जे आम्ही आता मानून घेता की कॉन्स्टिट्यूशन तो म्हणून. आणि एक डॉक्युमेंट दाखयचो की विरेश बोरकर इज द नॅशनल प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी अपॉइंट केला म्हणून. एक्सेप्ट फॉर द इनिशियल इनिशियल ते लागत ना दाखवून कित्याक सगळे डॉक्युमेंट आफ्टर दीस मिटींग इलेक्शन कमिशनाक गेला. मनोज परब, अजय खोलकर आणि विश्वेश नायक मागीर आमचे बाकीचे वायस प्रेसिडेंट सगळे 21 मेंबरची नांवां डिस्ट्रिक्ट कमिटी, यूथ कमिटी, वुमन्स कमिटी सगळे ते इलेक्शन कमिशनाक गेला. आमचे कडेन सगळे लेटर्स आहा, डॉक्युमेंटेशन आसा. ते सगळे डॉक्युमेंटेशन इंटरनल जाता ते केन्ना वेबसायटीर अपलोड करिना. ते वेबसायटीर केन्ना अपलोड करिना. सो ते सगळे आसा डॉक्युमेंट थंयसर. आणि मनोज तशें पळोवंक गेल्यार मनोज परब बद्दल नॅशनल एका कांय पावर ना. आता आमी ती हायपोथेटिकल उलयताले. आता आमी ते खंडन करता, तुमच्या मार्फत खंडन करता की हे कॉन्स्टिट्यूशन आमच्या पार्टीचे कॉन्स्टिट्यूशन न्हू. ते इलेक्शन कमिशन मातशी टेक्निकल मिस्टेक जाला ती ते बेगीनच्या बेगीन रेक्टिफाय करतले. आमी ऑलरेडी तांकां कम्युनिकेशन केला. हे जे काल कितें जाला पळय तेजेर आमी तांकां बरयतले की मिसयूज करता पार्टीचे पोजिशन, पार्टीचो कॉन्स्टिट्यूशन मिसयूज करता आणि आपूण क्लेम करता नॅशनल प्रेसिडेंट. आणि ते म्हणून कितें अनऑफिशियली करता, फक्त मिडिया मार्फत तुमकां हे करता. आमचे कडेन काय डॉक्युमेंट्स काय करना, एक काय करना. ईमेल धाडली ताणें न्ही. ईमेल धाडली. आता एक तुका आनी एक सांगता हांव. तो प्रेसिडेंट जाल्यार तेणी पार्टी फुडें व्हरपाक जाय आसली. तुमकां खबर सगळ्यांक आमी एक लेटर आउट केल्ले ती अंडर प्रोटेस्ट तो येयल्लो 30 मेची मिटिंगेक. 30 मेचे मिटिंगेक 4 अजेंडा आयटम आसले. पार्टी फुडें कशी व्हरपाची, डिसिप्लिनरी एक्शन, एंटी पार्टी एक्टिविटीज आणि न्यू प्रेसिडेंट कितें आहा तें डिस्कशन करपाचेर तेगेर हें आसलें. न्यू प्रेसिडेंट के रिजायन जाल्लो आमचो प्रेसिडेंट म्हणल्यार कोण आता तूं अजून कर नॅशनल प्रेसिडेंट. अजून तेच स्टेजीर आहा आमी. जाल्यार त्या मिटिंगेक तो आमचे कडेन नॅशनल प्रेसिडेंट पार्टीचो डॉक्युमेंट मागता. म्हाका सगळ्यो मिटिंगेचे मिनिट्स दी. कितले 2022च्यान ते आतां पर्यंत कितले मेंबर जाला एवरी इयर कितले रिन्यू जाला, कितले सोडून गेला, आपल्याक डॉक्युमेंट दी. कितले एक्सपेंडिचर आहा, कितले हें आहा, कितलो फंड्स आहा, कितले आपल्याक डॉक्युमेंट दी. कोणाक काडला तुमी, कितें डॉक्युमेंट करता, कोणाक नोटिसी धाडटा, कोणाक नोटिसी धाडला, कित्याक तुमी नोटीस धाडला, डिसिप्लिन एक्शन कित्याक केलें ते आपल्याक सगळे डॉक्युमेंट दे. कोण मागता? नॅशनल प्रेसिडेंट. तूं नॅशनल प्रेसिडेंट तुका आसपाक जाय न्ही. पावर तुका आहा. हे तुका कितें हितून अर्थ कितें कन्क्लुजन हे प्रिसायसली. पूण ते आतां कितें म्हणटा की तुमी जे सगळे एक्शन्स जाली पळय बिकम्स नल एंड वॉइड म्हणटा ते. कारण ते पावर नॅशनल प्रेसिडेंटा कडेन आशिल्ले. आमी कितें म्हणटा नॅशनल प्रेसिडेंटाचे पावर आसले जाल्यार तेणी ते एक्झिक्यूट करपाक जाय तेन्ना. तूं आमचे कडेन डॉक्युमेंट्स कित्याक मागता? तुजे कडेन सगळें आसपाक जाय. तर तुवें कॉन्ट्रिब्युशन रिपोर्टार तुवें सायन कित्याक मारूंक ना नॅशनल प्रेसिडेंट? तुवें इलेक्शन एक्सपेंडिचर तुवें सायन कित्याक मारूंक ना एज अ नॅशनल प्रेसिडेंट? तुवें मागीर तो आमचो अकाउंट्स आसता एवरी इयर करता आमी, इन्कम टॅक्साक फायल करता, मागीर आमचे एका इलेक्शन कमिशनाक फायल करता, तेजेर कित्याक सायन मारूं ना? इतले मिनिट्स जाता नॅशनल हेजे सगळे पार्टीचे ते आमी इलेक्शन कमिशनाक फायल करता, ते कित्याक सायन मारूं ना? सायन सुद्दां ते व्हेरीफाय करता इलेक्शन कमिशनाक. कित्याक जेन्ना 2023 आमी इलेक्शन जावन आमच्या पार्टी कडेन डॉक्युमेंट दिले विथ इनिशियल दिले बाबा हो प्रेसिडेंट येस ते कन्फर्म करता आमी विथ प्रेसिडेंट कोण तुमचो. हांवें सायन मारून दिले प्रेसिडेंटाचे कडसून सिग्नेचर घे. तशें कन्फर्मेशन एनी नॅशनल प्रेसिडेंट ना म्हण तेजें कन्फर्मेशन कित्याक घेतलें? नात न्हू ऑन रिकॉर्ड तो. म्हणून हे डॉक्युमेंट आमी जे इतले वर्सां 5 वर्सां काम केलां पळय इट इज एक्सेप्टेड. जर ते एक्सेप्ट जावंक नासले पार्टी केन्नाच डिरजिस्टर जातली आसली, डिरिकॉग्नायज जातली आसली. उलट झगडून आमी 2024 हांव आनी मनोज परब वचोन इलेक्शन कमिशनान आमकां रिकॉग्नायज स्टेटस घेतला. आमी झगडोन घेतला. तेन्नाय तेंची मिस्टेक जाल्ली. कित्याक आमचे परफॉर्मन्स 8% मोर दॅन 8% आमचो हे आसलो वोट शेअर. तो क्रायटेरिया आमी फुलफील जातालो नॉट बिकॉज ऑफ MLA.
MLA 2 आसपाक जाय आनी 6% वोट शेअर. दुसरो क्लॉज आहा ती 8% आसपाक जाय पार्टीचे. ते आमी क्लॉज तेंच्यानी मिस्टेक जाली कोणा कडेन इलेक्शन कमिशन आमकां रिकॉग्निशन दिवंक ना म्हणून मागीर बायपोल इलेक्शन जालें झडपीचे आफ्टर इलेक्शन 3 कॉन्स्टिट्यूट तेन्ना आमकां सिंबल रिझर्व मेळोंक ना फुटबॉल जो आतां मेळा. सो ते आमकां मेळचीच नासलें केन्ना कित्याक आमी कॉरस्पॉन्डन्स केलें एज अ नॅशनल प्रेसिडेंट म्हण तुवें करूंक ना ते एज अ नॅशनल प्रेसिडेंट तूं रिकॉर्डा डॉक्युमेंट्स ना फाल्यां हे डॉक्युमेंट जे सायन मारला इलेक्शन कमिशनाक दिले इलेक्शन कमिशन तेजेर अवश्य कारवाय करतलें आनी तुमच्या मार्फत आमी सांगता तेजेर ऑलरेडी डिसिप्लिन कमिटी एक्शन चालू आसा पेंडींग आसा तेजेर मडगांव मिटींग बीन घेतला म्हणून कळ्ळें न्हू. आनी तेकाच लागून हेजेरूय काल कितें एक्शन केलें हेजेर तेजेर सिरियस एक्शन जातलीच कित्याक तेणी मडगांव मिटींग केली तेज्या नंतर तेणी प्रोटेस्ट केलो तेज्या सपोर्टरांनी प्रोटेस्ट केलो जे 10 मेंबर्स कोणी काडला पळय तेंच्यानी आमकां 1 कोटीचें डिफेमेशन घातली लिगल नोटीस धाडली आमकां की बाबा अशें करूंक शकना लिगल नोटीस आमचे एडवोकेटान ते तोंडार मारले आनी तेन्नासून तेची जाप ना तेंची कळ्ळें न्हू. ते जातकीर कितें ना कितें तर तिका करपाक जाय म्हणून हो 24 तारीख काल तेंकां अडेजांक आयडिया येयला जी तेच्या गर्लफ्रेंडान ताका दिला आसतली ते म्हाका दिसता ती पार्टी टेक ओवर करपाची जी कॉन्स्पिरन्सी आहा ती काल फूल प्रूव्ह जाली. ते डॉक्युमेंट काय म्हाका तो सगळे डॉक्युमेंट्स मागता मेल आयला ते मेल तेणे म्हाका तूं सस्पेंड म्हणून सांगला सस्पेंड म्हणून सांगला आनी 7 दिसा भितर पळय तेजो एडवायजर कितें म्हणटा तो 7 दिसा भितर आपल्याक डॉक्युमेंट दी म्हणटा सगळे A to Z आज दितले पार्टीचे आनी कोणा कडेन दी म्हणटा तो एक कोण तरी आपूण ऑफिसर धाडटलो म्हणटा तेका दी आनी तो जर तूं ऑफिसार 8व्या दिसा धाडला आनी तेका कित्याक दिवपाक तुवें 7 दिसा भितर दी सांगला न्हू तो केन्ना येतलो आनी कितें अर्थ आहा नोटिसीक तुवें डॉक्युमेंट पार्टीच्या कोणा कडेन दितलो तुज्या स्टाफा कडेन दितलो तो व्हरून विकतलो म्हण डॉक्युमेंट्स ते दुसऱ्या पार्टीक म्हणून ते डॉक्युमेंट हेच्या पयलीं तेणी 30 तारीख कित्याक मागलेले ते तुमकां खबर आहा ते हे रुमर्स चलताले की काँग्रेसीन वचपाचें आहा हे वचपाचें स्प्लीट जावपाचें आनी मर्ज जावपाचें आहा म्हणजे अशें बाकीच्यो पार्टीज काँग्रेसीन मर्ज जाता ते करपाक तांकां सगळे मिनिट्स जाय डॉक्युमेंट जाय कितले मेंबर्स आहा पार्टीचे ते जाय म्हणून तो आतां सो दिस एंटायर एक्सरसाइज म्हणटा तू की आरजीपी मर्ज करपाक आनी टेक ओवर करपाक मर्ज विथ समवन हे करपाक ते चल्ला सगळे कळ्ळें न्हू. आनी मागीर तुका खबर आहा ते तेंच्या टिकेटी दिवपाचे मर्ज सुद्दां जायना जाल्यार पार्टी तेंकां मेळना टिकेटी दिवपाचे तेजेर बार्गेनींग करपाचे अशें ते तेंचें फूल षडयंत्र कित्याक आतां 20 दीस जाले हे तिका कॉन्स्टिट्यूशन आतां कळ्ळा 20 दीस जाले ते सगळे मेंबर्सांक कॉल करता आपल्या मेंबर्सांक की आमी जनरल बॉडी मिटींग घेवपाचें आहा विदेशाक प्रेसिडेंट करपाचें आसा अशें म्हणटा त्या विदेशाक प्रेसिडेंट करपाचें आसा म्हणजे तेन्ना पर्यंत तिका खबर नासलें की तो अशें कितें आहा म्हण नॅशनल प्रेसिडेंट सो ते चालू आहा तेंचें की आमी एजीएम घेवपाचें आहा आनी ते आतां चलता इवन सरप्रायज जावचें ना ती एजीएम घेवन आपल्याक सेल्फ डिक्लेम. सो व्हॉट हॅपन्स नेक्स्ट नाव आतां आरजीपीचो कंट्रोल तुमचेच कडेन आमचेच कडेन आसा आमी ऑफिस बेरर सगळे आसा इंटॅक्ट आसा आमी ते नोटिसीक आमी ते मान दिनाका आमी क्लॅरिफाय केल्ले आसा नॅशनल प्रेसिडेंट कॉन्सेप्ट ना इट इज अ टेक्निकल ऑन इलेक्शन कमिशन वेबसायट इलेक्शन कमिशन वेबसायट डिसायड करूंक शकना पार्टीचो नॅशनल प्रेसिडेंट कोण स्टेट प्रेसिडेंट कोण ते ऑफिशियल डॉक्युमेंट्स आहा ते डिसायड करता तेजेर आमी लेटर आमी कम्युनिकेशन तिंगा केल्लें आसा सो तेजेर आमची कारवाई जातली आनी विरेश बोरकराचेर कारवाई अवश्य जातली. विरेश बोरकराचेर आनी एक कारवाई जातली की काल ताणें तुमकां लेटर धाडली म्हणून तेजेर नॅशनल प्रेसिडेंट तेजेर जातलें आनी दीस इज प्युअर आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन कित्याक जेन्ना ती लिगल नोटीस येयल्ली तेंच्यांनी कितें चॅलेंज केल्लें आमी इलेक्शन कमिशनाक वयतले म्हणून आमच्या एडवोकेटान अशी रिप्लाय केली की तेंचे सामकें तोंडूच बंद पडलें मागीर ते पुलीस स्टेशनार म्हण केस फायल करपाक गेली तेव्हा तेंचे कांय साजना आतां ते मे बी केन्ना येवन झगडी करून ऑफिसान येवन डॉक्युमेंट्स व्हरोंक शकता अशें आयकलां सो कितेंय जावंक शकता सो फूल तो तेका मनोजूच न्हू तेका आमी एक कोर एक्झिक्युटीव मेंबर्स आहा ते कोणूच नाका पार्टीन तेका ही पार्टी दुसऱ्याच्या हातीन दिवपाची आसा ते तुमकां कळ्ळा कोणाच्या हातीन दिवपाची आहा ती अशे पद्दतीन हो वागता. अशें जावंक शकता आयज 24 तारीख तो नॅशनल प्रेसिडेंट जाला 5 वर्सांनी रोखडोच मातशें वडयतांक तेका परत तेजे गर्लफ्रेंड सांगूंक शकता तूं आतां इंटरनॅशनल प्रेसिडेंट जा म्हणून तशें जावंक शकता कित्याक ही फरकटपणां ही फकाणां कशें म्हण नॅशनल प्रेसिडेंट 4.5 वर्सांनी आनी टायटल कितें दिता विरेश बोरकर टूक चार्ज ऑफ नॅशनल प्रेसिडेंट अरे तूं जर 21च्यानूच नॅशनल प्रेसिडेंट आसा तूं आनी चार्ज परत कसो घेता. आतां खरगे हेजो आसा काँग्रेसचो प्रेसिडेंट हांगा तेजो गिरीश चोडणकर आहा तो तेन्नाचे दोगूय पॅरलली चलता न्हू प्रेसिडेंट तूं तांणी चार्ज घेवपाची गरज ना कोणाक खरगे आपूण नॅशनल प्रेसिडेंट ते दिसाच घेवपाक तेन्नाच चार्ज घेवप ना नाल्यार तुजें पोजिशन दुसऱ्या हातीन आनी हांगा आतां कितें बरयल्लें आसा की इवन तूं नॅशनल प्रेसिडेंट जालें जाल्यार स्टेट प्रेसिडेंटान अपॉयंट केलो स्टेट प्रेसिडेंट ना जाल्यार तुवें चार्ज घेवपाक जाय म्हण खंय बरयल्ल्या वायस प्रेसिडेंट आहा मरे जनरल सेक्रेटरी आहा मरे. आतां हे दीस इज क्लॅरिफायड अकॉर्डिंग टू यू की ते जे 2-3 गजाली लेटस्ट क्लॅरिफाय एक म्हणजे
जे कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन कमिशनाच्या वेबसायटीचेर आसा ते ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, त्याच्या नंतर तुम्ही ताका रिवायज दिल्ले ओल्ड आणि इट वॉज नॉट लेटर ऑन रिजेक्टेड बाय द इलेक्शन कमिशन, विच वॉज रिजेक्टेड. तुम्ही रिवायज दिल्ले आणि तातूंत नॅशनल प्रेसिडेंट नावाचो प्रकार ना. तुमची कोर एक्झिक्युटिव्ह कमिटी आसा पळय, इट इज म्हणजे आम्ही इतले दीस जे घेऊन बशिल्ले, दॅट बिकम्स द फायनल थिंग. बरोबर. सेकंडली तू म्हणटा की विरेश बोरकारानूच स्वतः रिझोल्युशन घेऊन मनोज परबाक स्टेट प्रेसिडेंट केलो, प्रेसिडेंट केलो. सो दॅट कुड बी नॅशनल प्रेसिडेंट ऑल्सो. ते आम्ही मानून घेवपाक त्याच्या थिअरी प्रमाणे नॅशनल प्रेसिडेंट झाला. मग आमच्या इथून पर्यंत प्रेसिडेंट स्टेट बी तसे मानून घेना, प्रेसिडेंट ऑफ आरजीपी कित्याक स्टेट नॅशनल तसो कॉन्सेप्ट आमच्या पार्टीन ना. रिजनल पार्टी, सो इट इज प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी. आम्ही केन्नाच बरी ना स्टेट पार्टी म्हणून. आमचे त्याच्या अंडर आमची स्टेट कमिटी आहा, ते डिफरंट, त्याचे पावर डिफरंट आसा. बाकीचे डिसिजन मेकिंग पावर कोर एक्झिक्युटिव्ह. ओके, आता एलिगेशन्स थोडे दिस इज क्लॅरिफाईड. काल जेन्ना आमी डिस्कशन जाल्ले तेन्ना ताणें सांगलें की तुमी वेबसायटूच बंद केल्ली आनी ताका लागून न्यू मेंबरूच येवना. आतां तूं जेन्ना म्हणटा की विरेश बोरकारान कित्याक पार्टी रिवॅम्प करपा खातीर करूना, जाल्यार तांचें आन्सर हें आसा की जेन्ना 39A प्रोटेस्ट जालो तेन्ना खुबशे लोक जॉईन जावपाक सोदताले पार्टी, पूण तुमी वेबसायटूच बंद केल्ली मेंबरशीप. ना, वेबसायट बंद जावंक ना. ते कितें तरी मदींच आमचे डोमेन इश्यूज जालो आनी कितें तरी टॅक्निकल इश्यूज जालो. आतां वेबसायट आमची आमी रेडी केल्ली ती रोखडेच. आमी ते सगळे डोमेन्स आमचो एक्टीव आसले, हे आसले, परत हे करून रिन्यू करून ते सगळे केल्ले. मात कितें आहा, मदींच असो प्रकार जालो की डिजिटल एसेट सगळे आमचे टेक ओवर करपाक लागले. आनी एक आमी वेबसायटीचे लॉगीन एक्सेस आयडी आहा ते विरेशाचे स्टाफ आसा पळय 2 जाण, तांकां दिल्ले. तुमकां खबर आहा, जेन्ना आमी इलेक्शनाच्या पयलीं आमी हे सांगलेले की आमचो MLA जो आहा तो रिपोर्टिंग करतलो म्हणून वेबसायटीचेर आमी डिस्क्लोज केले. आमचो आमदार खंय आसतलो, आयज खंय रियल टायम आसतलो आनी फुडल्या विकांक तो खंय करपाचो, ते डेव्हलपमेंट काम हो रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर केलो. अकाउंटिंग तो रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर केन्नाच अपडेट जायनासलो. आनी अचानक पार्टीक अशें दिसलें की ते एक्सेस लॉगीन एक्सेस विरेशा कडेन आसलो, विरेशा स्टाफा कडेन एडमिन एक्सेस वेबसायटीचो. सो आमकां तेंचेरूय डावट आसा की तेंच्यांनी ते हे केले काय, कित्याक आमची जीमेल तेंच्यांनी हे केले, आमचे यूट्यूब हँडल्स तेंच्यांनी हे केले आनी आतां पार्टी टेक ओवर करूंक शकता. सो सद्या तरी आमी ते वेबसायटीचो आमचे कडेन ताबो आसा, पण सद्या ते अशें ते करूंक जायना म्हण तेंच्यांनी तेगेर हल्लो केलो, एटॅक केल्लो वेबसायटीचेर. कळ्ळें न्हू, वेबसायटीचेर हल्लो केल्लो. बेगीच्या बेगीन आमी ती वेबसायट रिस्टोर करतले. मात आमी रावले कितें इतले दीस, कित्याक सद्याचें सिच्युएशन आसा तो फूल, कित्याक तेंचे कडेन थोडे एक्सपर्ट्स आहा. तुमकां खबर आहा कोण एक्सपर्ट, ते सगळे कितें ना कितें करता. सो डिजिटल हो वेबसायट जर तेंच्या हातीन पावली तर सगळ्यात तेंकां कितेंय ते करूंक शकता, कित्याक ईमेल तेंचे कडेन पावलो आहा पार्टीचो. आतां हांव डोनेशन जर मागतलो बँके कडसून, ते आमकां ECS फायल धाडची पडटा, म्हाका धाडपाक मेळना. 100 रुपया आमकां पार्टी घेताले 25,000 सुमार, कित्याक ईमेलूच तेणी घेतला, बँकेन आहा ती. आतां तूं बँकिंग करपाक शकना सध्या, बँकिंग करूंक शकता, फक्त कितें ईमेल कॉरेस्पॉन्डन्स आहा बँकेन, बाकीचो कॉरेस्पॉन्डन्स आमी करता. क्लॅरिफाय करता वेबसायट आमी आमची फक्त एकूच रिजनाक करूना की तेजे पासवर्ड सगळे हे ते विदेशीच्या स्टाफा कडेन आसले आनी बिकॉज ताका अपडेट करपाची नासली म्हणून तेंच्यांनी ते डिजेबल केलो असो आमचो जाहीर आरोप आसा. आनी ताका लागून आमची नजर आसा हे सगळे सॉल्व जातकीर सगळे आमी ते अपलोड करतली. आनी मेंबरशीप तुका जर करपाक जाय, मेंबर्स करपाक जाय, फॉर्म ऑफलायन आसा न्हू, फॉर्म ऑफलायन आसपाक जाय, ते ऑफलायन फॉर्म भरपाचे करपाचे. कोणी हाडयला पार्टी ऑफिसान भरपाचे, तेंचो प्रेसिडेंट आसलो, तेंचे मेंबरशीप आसले, तेंच्यांनी करूंक जाय. कोणी हाडयले, कोणी हाडूंक नासले न्हू. सो नाव वॉट हॅपन्स टू आतां हे जी ब्लॉक कमिटी तेणे डिझॉल्व केली, डिस्ट्रिक्ट कमिटी डिझॉल्व केली, डिस्ट्रिक्ट कमिटी अजून आसा. डिस्ट्रिक्ट कमिटी आमी फक्त ब्लॉक केला, कित्याक ब्लॉकान थोडे ताणें न्ही, काल तेणे नॅशनल प्रेसिडेंट आमी कितें सांगला, जे सगळे डिसिजन्स तेणी घेतला ते नल एंड वॉइड, अनऑफिशियल, अनऑथरायज आहा, ते कोणाकूच पार्टीक बायंडींग ना. आमी क्लॅरिफिकेशन केला, आमी क्लॅरिफिकेशन दिला, तो नॅशनल प्रेसिडेंटूच ना. सो कॉन्सेप्ट ना नॅशनल प्रेसिडेंटाचो, ताका कांयच ऑथॉरिटी ना कसलो डिसिजन घेवपाचे. सगळे डिसिजन्स तेणी घेतला ते रॉंग आसा म्हणून काल आमी इवन आतां जस्ट फॉर क्लॅरिफिकेशन, एक तुजें सस्पेन्शन इज नल एंड वॉइड, टर्मिनेशन केल्ले तांकां परत रिवायज करून सस्पेंडाचेर हाडलेले ते नल एंड वॉइड. बरोबर. ज्यो कमिटीज ताणें फूल डिझॉल्व केल्यो पळय ते नल एंड वॉइड. बरोबर. एवरीथिंग इज नल एंड वॉइड. हय, कित्याक तेणी कितें जालें, कमिटी इन्क्लुडींग कोर एक्झिक्युटिव्ह कमिटी म्हणला. आतां कितें म्हणटलो, एका कोर एक्झिक्युटिव्ह कमिटी अपॉइंट कोणी केला, जनरल बॉडी मिटींग म्हणजे सगळ्या मेंबर्सांनी, कितले मेंबर्स आहा पळय तेन्ना 2023 ओके,
एकटो मनीस कमिटी कोर 21 जणांची कमिटी डिझॉल्व कशें करूंक शकता? तो कितें म्हणटा की फाउंडिंग मेंबर्सांनी आपल्याक सांगलें की जे पक्षांचे गजाली चलता त्यो सारक्यो न्ही, ताका लागून तुवें इंटरव्हीन जावचें पडटलें म्हणून. फाउंडिंग मेंबर्स कोण? तेणी सांगला कोण ते मेंबर्स? ना तेच कळूना. आमी कालूय तेच विचारपाक ट्राय मारताले. मनोज नाशिल्लो एपरेंटली फाउंडर मेंबर आसा. फाउंडर मेंबर्स आहा मनोज ना. आतां उलयत आतां ताका सांगला म्हणटा तेणी लेटर बरयला की आतां 17 तारीख ताका सांगला म्हणून. फाउंडर मेंबर ऑलरेडी आमी टर्मिनेट केला. सो काय स्टँडूच ना तेंचो. फाउंडर प्रशांत पागी जो फाउंडर मेंबर आहा ही इज टर्मिनेटेड. आदित्य देसाई हू इज अ फाउंडर मेंबर ही इज टर्मिनेटेड. आणि खंयचो फाउंडर मेंबर म्हणटा तो? बाकीचे फाउंडर मेंबर आसा ते आमच्या वाटेन म्हणजे पार्टीच्या वाटेन. आणि कोण आसा फाउंडर? आणि मेंबर्स विश्वेश आसा, मागीर आमचे सेबी आसा, अनिश आहा, ते सगळे तेंच्यांनी काय सांगूं ना तेंकां. आणि काल हे नाशिल्ले मिटींग ना कसली मिटींग घेवकूच ना मिटींग. तांणी सांगूं ना. दे विल कम ऑन रिकॉर्ड इफ रिक्वायर्ड की बाबा आमी सांगूं ना म्हणून सांगपा खातीर. एक विश्वेश सोडून बाकीचे ऑफिशियल मिटींगूच जावंक ना. कसली मिटींग? फाउंडर मेंबर मिटींग जावकूच ना केन्ना मिटींग. त्यांनी ते बेस्ट राजच्या वडेदान तेणी कितें तरी नाटक केला आणि ते धाडला. तर तशें कांयच ना. सीईसीक डिझॉल्व करपाक एकट्या मेंबराक रायट ना. ते जनरल बॉडी डिसिजन आहा. आतां सीईसी तर ना विच इज अ सुप्रीम बॉडी. ताका डिसिजन कोण घेतलं? अरे तेका इतले कडेन म्हाका टर्मिनेट करता आनी विश्वेशाक टर्मिनेट करता. आतां जुलयान 31 जुलय इज लास्ट डेट फॉर फायलिंग इन्कम टॅक्स रिटर्न्स. तू सस्पेंड केला ताणें आता ते हांव मानून घेना. ओके सस्पेंड केला म्हणजे म्हाका काय पावर ना म्हटलं तेणी. ते म्हटला पावर जाल्यार आतां कॉन्ट्रिब्युशन रिपोर्ट कोण फायल करतलो? ट्रेजरान सायन मारची आसता. आनी विदीन 30 डेजान विदीन 15 डेजान 30 डेजान फायल करचें पडटा. नाजाल्यार तुजी डिरेजिस्टर जातली. कितें फायदो मागीर डिरेजिस्टर जावन तूं कसो करतलो कॉन्टेस्ट इलेक्शन? कॉन्ट्रिब्युशन रिपोर्ट फायल करता पडटा आफ्टर 31 जुलय रोखडोच. ट्रेजरान सायन मागीर 30 डेज मेळटा ना करचो पडटा. आनी अपॉइंटूच करना जाल्यार तूं कितें करतलो मागीर? तो इलेक्शन घेवन न्यू ट्रेजरर जाता तेन्ना 45 डेज जाता तेन्ना मग सद्या करूंक ना कोणी. आमी हांवें करचें पडटा न्हू. आनी हांव तेच करता. तेजो आदेश हांव मानून घेयना. पार्टी आमचे कडेन आसा. फक्त तेणी आपलो सेपरेट ग्रुप केला मोजक्याच लोकांचो. तेका आतां बाकीचेय मेंबर जाय पार्टीन कोण कोण आहा ते कळपाक म्हणून तो डॉक्युमेंट्स मागता. कित्याक तेंकां लॉबिंग करपाक, तेंकां हें करपाक, फोन मारून कन्विन्स करपाक, आमच्या अगेन्स्ट सांगपाक. म्हणून हो षडयंत्र कॉन्स्पिरसी आनी ती सगळ्यांक खबर आहा. तिसरें म्हणटा ते की म्हणजे कालचे डिस्कशनाचे की मनोज जेन्ना रिजायन जालो तुमी इमिडिएटली सीईसी मिटींग घेतली आनी ताका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट केलें. ही घाई कित्याक आशिल्ली काय म्हणून? तुमी कांयच अटेम्प्ट करूं ना आनी जर मनोज ह्या पार्टीन ना जाल्यार जबाबदार तुमी ना. तशें ना. ते कित्याक हें डिस्कशन आहा पळय आमी क्लियरली सांगलेलें जेन्ना प्रेस कॉन्फरन्स जाली 21 तारखेक रोखडेच की मनोजान आमकां हे 2-3 म्हयन्यासून पयलींच सांगलेलें आपूण रिजायन करूंक सोदता, आपूण रिजायन जावपाक सोदता. हें जायना म्हणून आतां हँडल. सो तेणी तेज्या आमी भावना रिस्पेक्ट करून सगळे तेजे सगळे फिलिंग्स रिस्पेक्ट करून आनी ताका टायम दिवप आनी ताका आमी स्ट्रेच ते करूंक ना म्हणून तें रेजिग्नेशन आमी एक्सेप्ट केलें. आनी मागीर एक्सेप्ट करून आमी मागीर चिंतलें की मागीर मिटिंग्स घेवन बाबा डिसायड करया बाबा कितें करपाचें काय ना तें. कित्याक इवन आमी एक्सेप्ट सुद्दां करिना. रेजिग्नेशन इज इफेक्टीव फ्रॉम द डेट ऑफ रेजिग्नेशन. तो रावंक शकना न्हू 1-2 म्हयने तसो. इट इज इफेक्टीव. इट इज फ्रॉम द डेट ऑफ तेणी तसो इमिजिएट हें केलें ते आमी एक्सेप्ट केलें. यू कॅन ऑलवेज हॅव अ चान्स टू कन्विन्स की वचनाका म्हणून. डिस्कशन पयलीं 2-3 म्हयने खूब जालेलें तेजेर. सो इट वॉज डिसायडेड. इट वॉज डिसायडेड. आनी म्हणून आमी विरेश बोरकाराक 18 तारखेक 18 मेक आपयल्लें बाबा आमी हे डिस्कस करूंक सोदता म्हणून. तुजे कडेन तूं यो म्हणून. मागीर तेणी आमचो फोनूय घेवना. तो येवकूच ना. 70 दीस तेणी एबसेंट स्ट्रॅटेजीक सायलन्स तेणी दवरलो. मागीर येता आनी तेणी मागीर तो प्रोटेस्ट केलो. ओके आतां आमी लेट अस फॉरगेट दीस कॉन्स्टिट्यूशन बाकीचे तर्क वितर्क जाल्यार आमी पळयत जाल्यार विरेश बोरकारान सद्या रिसेट बटन मारिल्लो आसा RGPचे. तो म्हणटा की 45 डेजान इलेक्शन्स घेवपाचे आसा म्हणून. तुमी इलेक्शनाक फेस करपाक तुमकां प्रॉब्लेम कितें आसा? वेन मेजॉरिटी मेंबर्स आर देर विथ यू विल ऑलवेज हॅव यू आर बॅक इन एक्शन. पळय कितें आहा इलेक्शन घेवपाक एक स्पेसिफीक टर्म आसा. आमी कॉन्स्टिट्यूशना प्रमाणे करता. आनी तूं एक इलेक्शन कमिशन वेबसायटीचेर सगळें पळय इलेक्शन्स आसा म्हणजे ऑर्गनायझेशन स्ट्रक्चर टॅब आहा तेगेर इलेक्शन कमिशन तुका सांगता पयलीं बाबा ह्या टायमार इलेक्शन्स घे, ह्या पद्दतीन घे आनी हो एक म्हाजो फॉर्मेट आहा. त्या फॉर्मेटान म्हाका इलेक्शन जातकीर डॉक्युमेंट धाड म्हणून. आनी सगळ्यो पार्टी त्याच प्रमाणे करता की इलेक्शन कमिशनाचे जे हे येयले पळय नोटिफिकेशन येतकीर ते मागीर इलेक्शन करता पार्टीचे इलेक्शन्स. आमकां जानेवारी 27 पर्यंत टायम आसा जो आमचो टर्म आसा. आनी ही डेट ऑलरेडी आमी इलेक्शन कमिशनाक 23 धाडलेली की येन्ना आमचो टर्म हांगसर आसा. सो तेन्ना तेज्या पयलीं इलेक्शन्स आमी घेवपाकूय शकता. नो डावट घेवपाकूय शकता. मात सद्याक तरी सिच्युएशन अशें आसा की आमी डिसायड केला की रावपाचें.
रावपाचें आनी इलेक्शन कमिशन जो आसा आमचो ताका आमी हें करून कॉरेस्पॉन्डन्स करून तेजेर सांगून विथ प्रोसेस ड्यू प्रोसेस जशें की रिटर्निंग ऑफिसर आसता मागीर नॉमिनेशन्स भरचे आसता तो प्रोसेस फॉलोअप हे करून सगळो डिझायन करून तो इलेक्शन प्रोसेस कॉन्स्टिट्युशनान बरयलेलो ना. तुका दिसना इलेक्शन समज घेतले दूध का दूध पाणी का पाणी जातले बाबा कोणाकडे आरजीपी आसा हे एक्चुअली कळटले मेंबर्स ना ते सध्या माझे ते डिसिजन ना ते डिसिजन करपाक आमी ती मिटींग घेतलेली कोर एक्झिक्युटिव्ह कमिटी तो झगडपाक लागलो आनी प्रोटेस्ट करपाक लागलो आपल्याक डॉक्युमेंट जायत ना तर आमी मिटींग घेयना म्हणपाक लागलो आनी मागीर आमी एडजन केली आनी सध्याच्या स्थितीन आमी परत आपोवन ताका तशी झगडी करूंक शकना. सो आमी ते रावला एक हे सगळे रिजॉल्व जावपाक आनी जातले तेन्ना मागीर ऑटोमॅटीक जेन्ना आमचे ड्यू आहा तेन्ना आमी इलेक्शन घेतले कित्याक इलेक्शन तो म्हणसर अध्यक्ष आसचो ना कोणूच ते एजेंडा आसलो मनोज परबाक प्रेसिडेंट करपाचो काय ना सर मनोज परबाक कन्विन्स करपाचो काय ना ताका परत हाडपाचो ना जाल्यार काय वर्किंग एजेंडाचेर आशिल्लो तेगेर सुद्दां त्यांनी प्रोटेस्ट बरोवन दिला. ओके फॉरगेट विरेश बोरकर ही जस्ट अ मेंबर ऑफ सीईसी बाकीचे मेंबर कित्याक परत आता मेळना आणि हे डिसाइड करना की मनोज परब हाडप काय ना अध्यक्ष कोण जावप काय ना. विरेश बोरकर पार्ट ऑफ सीईसी आहा अजून सीईसी मेंबर आहा सो जेन्ना तेकाय आपयचो पडलो आमी तुमकां कोरम जाय फक्त तुमकां सगळे मेंबर नाका मेजॉरिटी आमचेच कडेन आहा जालें मेजॉरिटी आमी डिसिजन घेवंक सोदताले मग तशें जावपाक नाका की मागीर आमी डिसिजन घेतले आनी पास केले आमकां ना आमकां तो आमचो आमदार आमकां रिस्पेक्ट दिवन तेका घेवन फुडें वचूंक सोदताले. आमदार कितें तेजेर डिसिप्लिनरी एक्शन चडला मग तेन्ना आमी ते घेवंक फुडें वचूंक सोदताले मग तो रेडी ना जालो ते दीस आनी तो म्हणपाक लागलो आपूण मनोजाक बी मेळपाक सोदिना विश्वेशान तरी सांगलें आपूण मनोजाक रेडी आसा मेळपाक मग तो म्हटलो आपले डॉक्युमेंट्स पयलीं जाय तेन्नाच आमी एक करूंक शकता. मग आता सध्या तरी आमी चिंतला की बेगीनच्या बेगीन मिटींग घेवन एक कितें तरी सुटावा काडपाचो सीईसीची मिटींग सीईसी घेवन अध्यक्ष कोण ते इलेक्शन घेवचे आता ड्यू आहा रोखडेच इलेक्शन ड्यू आसा न्हू सो वर्किंग प्रेसिडेंट 27 सो मे ऑलमोस्ट उरलेला सो आमकां इलेक्शन त्याच्या पयलीं इलेक्शन हे इलेक्शन तुम्ही विदाउट प्रेसिडेंट जर इलेक्शन जर पण कितें आमकां ऑप्शन्स आहा वर्किंग प्रेसिडेंट काडपाचे ना जाल्यार वायस प्रेसिडेंटाक चार्ज दिवपाचे नाल्यार खूब तरेचे आमकां प्रोविजन्स आसा ते आमी एक्सप्लोर करतले आनी बेगीनच्या बेगीन डिस्कशन करून मिटिंग्स घेतले. एलिगेशन तुमचेर येता की तुम्ही सोशल मिडियान घालता आनी लोकांक सस्पेंड करता म्हणून एटलिस्ट तो म्हणटा की आपूण ईमेल तरी धाडली तुका अशें म्हणून कोणाक तुका सस्पेन्शनाची तांकां जेन्ना टर्मिनेट केले तेन्ना तांकां कांय कम्युनिकेशनूच नाशिल्लें खंय फक्त आमचे सोशल मिडियाचेर पोस्ट घातलो की हे लोक टर्मिनेट केले सोंपलो विशय. पळय सिंपल आहा आमचो कॉन्स्टिट्यूशन कितें म्हणटा की सीईसीक पावर आसा आनी डिसिप्लिनरी कमिटीक पावर आसा सस्पेंड नाल्यार टर्मिनेट करपाक. डिसिप्लिनरी कमिटीक जेन्ना डिसिप्लिन कितें वायलेट जाता विदीन रिपोर्ट दिवपाक जाय सीईसी कडेन आनी ऑफिस बेररां कडेन आनी विदीन आमचे बायंडींग आहा आमकां तो बायंडींग आहा रिपोर्ट की विदीन 2 वीक्स आमकां तो नॅचरल जस्टीस शोकॉज बी काय येता येता. सो आमी कितें केलां तेगे डिटेल प्रोसेस ना की शोकोज धाडपाचे मागीर रिप्लाय दिवपाचे नॅचरल लॉ तसो डिटेल प्रोसेस हेगेर मेन्शन केल्लो ना. तो आमी इंटरनल आमच्या सीईसी मिटिंगेन हे केल्लो आसा आमचे एक प्रोटोकॉल आसा आनी आमी एसओपी केल्लो आसा बाबा हे जाल्यार कितें करप हे डिसिप्लिन वायलेट जाल्यार कितें करप सो त्या प्रमाणे आमकां शोकोज नोटीस धाडपाक तांकां कंपल्सरी नासले. डिसिप्लिन कमिटीन रिपोर्ट दिले 2 सीईसी मिटिंग्स तेतून जाले आनी ते डिसिजन घेवन तांकां टर्मिनेट केला. सो हेच आमी तेंच्यान लिगल नोटीस जी धाडलेली आमकां सांगलेली की आपल्याक नॅचरल लॉ जस्टीस लागता आमकां तुमी दिवंक ना. तर आमच्या एडवोकेटान ताका क्लियर रिप्लाय दिला तशी गरज ना म्हणून शोकोज नोटीस धाडपाचें कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी ऑफ द पार्टी हॅज टेकन डिसिजन तुमी जाय जाल्यार चॅलेंज करा. हेच सोड आता की सगळे सोड पूण तूं एज अ यू नो ह्युमन बींग तुका दिसना की तूं जेन्ना खंयच्या तरी पक्षाच्या मनशाक काडटा टर्मिनेट करता इवन सस्पेंड टर्मिनेट करून उडयता तेन्ना ताका एक चान्स दिवचो आसता की बाबा चान्स दिवपाची गरजूच ना. कित्याक ते मेंबर्स काडला ते मेन कॉन्स्पिरेटर आसले हे सगळे करपाक तेंकाच लागून सगळो आमचो प्रेसिडेंट आहा पयलींचो प्रेसिडेंट तो रिजायन जाल्ले. हाज्या पयलीं तुमी काडला आतां श्रीकृष्ण परबाक टर्मिनेट केलो श्रीकृष्णाक तेन्ना प्रोसिजर कितें आसलो तेन्ना आमचो तेवूय सांगता तेन्ना श्रीकृष्णाक दिल्ले तेन्ना शोकोज नोटीस धाडलेली तेजे रिप्लाय घेतलो तेजे कडेन 3-4 मिटिंगा घेतलेल्यो की तेन्ना तो प्रोसिजर आसलो. आतां हो प्रोसिजर तो ना आमी टायम टू टायम तो अमेंड जाता आनी हिंचे जे एक्शन्स आसले पळय डिसिप्लिनरी आसले पळय एक्शन्स इट वॉज नॉट हे तेका आनी चान्स दिवपाचो काय येत नासलें कित्याक पार्टी तुमी टेक ओवर करपाचे ना जाल्यार स्प्लीट करपाचे असले डिसिजन्स घेता आनी भायर येवन सगळे स्टेटमेंट दिता आनी आमी रावपाचे तुमकां शोकोज नोटीस दिवपाक तशें चलना. सो इमिजिएटली आमी मनोज परब डिक्टेटर प्रमाणे वागतालो अशें मनोज परब डिसिजन घेवंक ना हे आमी कोर एक्झिक्युटिव्ह कमिटीन डिसिजन घेतला. मनोज परबाक कांयच रायट नासलें डिसिजन घेवपाचें मनोज हे डिसिजन आमी मागीर मनोजाक आवडना त्या मनीस भायर ना 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 सीईसीनूय मनोजाचे
कोणतरी क्लासमेट म्हणून ताका मेंबर केला किंवा ना, मनोजा ते हो आवडटा founder- म्हणून founder मेंबर केला member- तो का आवडटा CEC म्हणून मेंबर्स जे आसा पळय 21 जाणांचे मेंबर्स आहा पळय ते सगळे पर कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज केल्ले जे आतां जावं ते प्रशांत जावं ते विशाल देसाय हे जावं ते केन्ना CEC मिटींग अटेंडूच करना आसली. इवन श्रीकृष्णा पळयला तुमी आदित्य देसाय CEC मिटींग अटेंड करना आहले, करीत नासले. आनी आमचो सिंपल कायदो आसा जे 3 मिटींग जर कॉन्जिक्युटीव एक्सटेंड करना यू आर वेकेटिंग बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ युअर सीट इज वेकेटेड. ओके तसो प्रॉब्लेम आनी ते रिप्लेस केले. सो हितून आमचे मिस्टेक ना तुमी CEC येयना आनी ते CEC मागीर अपॉइंट केला फाउंडर मेंबर्सांनीच अपॉइंट केला बाबा कोण मेंबर्स आनी जनरल सगळे मेंबर्सांनी अपॉइंट केला एक कॉन्स्टिट्युएन्सीचो कोण कोण आहा तो तशें केल्ल्या. सो 21 सगळ्यांक रिप्रेझेंटेशन दिल्लें. जेन्ना तुमचे कडेन पावर आसलो तेन्ना तुमी येवंक जाल्ले मिटींग पार्टिसिपेट जावंक जाल्ले कोणूच येयना आसले पूण आमी रिप्लेस केले बाय वर्च्यू ऑफ कॉन्स्टिट्युशन. हितून रॉंग कांयच ना. म्हणून हांव परत सांगता एकट्या प्रेसिडेंटाक कांयच पावर नासले सगळे डिसिजन विथ कन्सेन्सस विथ डेमोक्रेटीक प्रोसेस घेतला. ओके हो लास्ट क्वेश्चन जो सगळे जाण विचारता भायर RGPचे फ्युचर कितें? फ्युचर सारकें आसा RGPचे एकूच आमी युनायटेड हांव परत एकूच रिप्लाय दिता तुमकां की युनायटेड आहा. फक्त विरेश गोयपार मोजकूच आपलो एक गँग करून तेणी सेपरेट केला तेजेर आमचे डिस्कशन चालू आहा कितें करपाचें. मात आमी युनायटेड आसा सगळे जे ऑपोजिशनान अलायन्स कॉल बी दिला तेकाय आमी सांगला तेंकां आमी रेडी आसा. हेज्या पयलीं आमी सांगलेले एक रिजनल पार्टी जावन गोंयची सद्या व्हडली रिजनल पार्टी जावन आमी फर्स्ट स्टेप घेतलेलो की आमी अलायन्साक रेडी आसा. इवन ZP इलेक्शनाक आमी सांगलेले सो आमी इलेक्शनाकूय रेडी आहा. बेगीनच्या बेगीन आमचे ब्लॉक कमिटीज हे जातले आनी आमी ते रावले एक्चुअली ते लेटर म्हाका दिसता गिरीश बाबान सांगलेले की तो कम्युनिकेट करतलो म्हणून. कित्याक ZP इलेक्शन आमी व्हडली मिस्टेक कितें केली की आमी विदावट कॉरस्पॉन्डंट गेले ऑफिशियल बरेपणान जातले म्हणून. आतां ती मिस्टेक आमकां करपाची ना. जेन्ना जे लेटर्स कितें येतले ते आमी रेडी आहा अलायन्साक फुडें वचपाक आनी पार्टी फुडें व्हरपाक आमी रेडी आहा. मनोज परब इज अ थिंग ऑफ पास्ट नाव. मनोज परब केन्ना तरी परत येतलो बी म्हणून इट इज जस्ट अ मेमरी फॉर RGP नाव. ना मनोज परबान सांगला तो जेन्ना आमी मेळ्ळे लास्ट 2-3 विका पयलीं की तेणी सांगला आपण एक्टीव पॉलिटिक्स आनी परत येवचें ना. तो पर्सनल आनी तेजे प्रोफेशनल तेणी चालू केला तितून तो हॅप्पी आसा. तुमी आमकां सगळ्याच पार्टीचे करून दिल्लेले आसा तुमकां ट्रेन केल्ले आसा सगळे रिकॉग्नायज पार्टी आहा सिंबल आसा स्टेट रिकॉग्नायज पार्टी आहा. सो तुमी फुडें वचा आनी म्हाजो आशिर्वाद तुमकां आसा म्हणून सांगला तेणी. देव बरें करूं हागे तूं वेळ दिलो म्हणून. दीस वॉज इन डेप्थ अँड वन ऑफ द लॉंगेस्ट इंटरव्यूज. सद्या RGPन जें राजकारण चल्लां ताजेर आमी इंटरव्यू घेतिल्ली. इन नटशेल जे लोक जॉयन जाले लेट किंवा तेंच्या खातीर अजय म्हणटा की जे इलेक्शन कमिशनाच्या वेबसायटीचेर जे सद्या कॉन्स्टिट्युशन आसा जे सद्या म्हाज्या हातान आसा जो नॅशनल प्रेसिडेंट विरेश म्हणून दाखयतात ते म्हणटा इट इज अ ओल्ड अँड आउटडेटेड आनी ताजे नंतर तांणी अपडेटेड धाडिल्लें कॉन्स्टिट्युशन वीच इज वॅलीड रायट नाव इन इलेक्शन कमिशन्स रिकॉर्ड्स बट वील हॅव टू ऑल्सो गेट इट ऑन दी वेबसायट. जेन्ना ती वेबसायटीर येतले तेन्ना परत तुमच्या हातान मेळटलें. दीस इज अनदर कॉन्स्टिट्युशन जे प्रमाणे नॅशनल प्रेसिडेंट म्हणटा तो कोण ना एंटायर पावर कम्स टू कोर एक्झिक्युटीव कमिटी वीच वॉज अर्लियर कावन्सील आनी ताणें मागीर ती कमिटी म्हणून दवरिल्ली आसा. तुम पळयतात हब एनकाउंटर ऑन युअर फेवरेट चॅनल गोवा न्यूज हब. कीप वॉचिंग अस. तुम्ही पळयतात GNH.